स्लो बहुत पूरा है। Dapat. Ram sama. ओढले हा.
अंकल अंकल बस चल बा जे फर्स्ट स्पीकर आसा हांगासर मागता बाय बिबियान हांगासर हा जाल्यार मातशें फुडें येवचें. बिबियानो, येस मॅडम. सी सगळ्यांक सांगता, this is not a political rally. We have all come here for the justice of Siddhi Naik. So मागता सगळ्यांकडे every speaker will get 2 minutes to put forth their advice, their comment. खरेंच आयज हो दीस आमकां दुखाचो म्हणूंक जाता. आमी सगळीं एकठांय जाल्या. ही आमची धूव, ही आमची भयण जायत्या उतरांनी पाचारूंक जाता. सिद्धी नायक मेले गेले, नुस्तें मोत्ता वालोर ना, पूण हें भुरगें मेलें कसलोच वालोर ना. ह्या भुरग्याक कोणें मारलें, कोणें तेचो घात घेतलो, खंय तेका उखलून व्हेलें, कोणें ते दर्यान पावलें. आमी दर्या देगेक रावता, जायती मोडी पळयता, पूण मोत्ता दोळे धांपून मोत्ता. ह्या भुरग्याचे दोळे उगटे. हें बुडोवन मरोंक ना, पूण ताका मारला, ताचो जीव काडला. आनी असलो जीव काडप हांव म्हाजीशीन उतरां ना सांगपाक. तेचे आवय बापायचे दूख आमी दोळ मुखार हाडुया आमच्या. कसलो तांकां धोको भोगलो ना जायत. घडीक तुका तुमचे भयणीक भुरग्याक अहें जावंक शकता. आमकां कितें भोगतलें.
एकदम दुखाची खबर एक कोंगटीन जुई लोक आहा आनी असलो कावज आमचे ही मेलेली कूड आमकां मेवल्या अहें केन्ना जावचें न्हू आनी जावंक जायना नीत ह्या भुरग्याक फावो जाल्यार पुरो म्हूण देव पदवेदार देवानूच हें सगळें पळोवन हो घात घेतल्याक ही दारूण कोणी आदातल्याक दोळ्या मुखार हाडूंक आमी मागण्यांतल्यान सगळें जाता आनी तेंच आमी करूंक वावरुया देव बरें करूं. Thank you. I would like to call up Magda Anna. Madam, if you are around, to please come forward. सगळ्यांक म्हज्या भयणी भावांक देव बरी सांज आवडयता. तुमी जाणात आयज आमी एकठांय जाल्या सिद्धी नायक हेका जस्टीस मागोवंक पुलिसांय लागीं मागोवंक आनी देवाय लागीं मागोवंक. तर आयज हो दीस आमी विसरून काडला. ताची बॉडी आमकां 13 तारखेर मेवली. तर आयज ह्या भुरग्याक 12 दीस जातात. हिंदू धर्माचे रिती प्रमाणे आयज त्याच्या आत्म्यांक शांती मागतात. तर ही शांती आमी बापान ताका दिवची म्हणून 1 मिनिट उगी रावया. And we'll pray for her soul. तर एक आवय कशी ह्या भुरग्या पासत जस्टीस मागोवंक हांव म्हाजी 2 उतरां म्हणटा. बिकॉज हांव एक NGO काम करता टू गिव प्रोटेक्शन अँड जस्टीस फॉर वुमन अँड चायल्ड. तर तेका लागून हांव सगळ्यां लागीं मागतली आसली आमच्या भुरग्यांकूय आमी सांबाळुया. कित्याक सरकार आमच्या भुरग्यांक सांबाळिना आनी पुलिसूय फेल जातात सांबाळपाक. तर एक आमी विचार करुया. आनी म्हाका कांगडे कोण तरी आहा सिद्धीच्या आवय बापायक एक मॅसेज दितलो. म्हाजी एक आवय कशी एकूच मॅसेज तांकां ह्या वेळार तेणी सारको कितें तो स्टेटमेंट पुलिसांक दिवचो सो दॅट दे कॅन डू द इन्व्हेस्टिगेशन इन द फेअर मॅनर. बिकॉज इट इज डिफिकल्ट अदरवायज इफ द फॅमिली डजंट कॉपरेट. So I just pray that God give them wisdom and knowledge to give the clear picture of what has happened on that day or maybe week before that. This is all what I want to say and pray to the Lord to give us justice in this matter. Thank you. Thank you. I would like to call upon any sister who is present over here to please come forward and share your thoughts with us. Any sister who is present over here in front of us to please come forward. सगल्यांक तुमकां बरी सांज आवडयता. आयज आमी एकठांय जाल्या सिद्धीच्या नांवान आनी ही कलांगूट आमकां एक कारण जावं दी आमच्या चेडवांक बरे तरेन बरे नदरेन पळोवपाक. तशेंच हे सिद्धी नायक मरून आमी ताका कोणें मारलें कशें मारलें हाचो जबाब सोदतात. हो जबाब कडेन आमचे कडेन कोणाक मेळोंक ना. पूण हाचो जबाब जांक कडेन आसा तांणी फुडें येवन तो जबाब दिवचो आनी आमकां गोंयच्या पोरचेक आनी तांच्या आवय बापाय फुडें येवन हे सगळे आमचे दुबाव पयस करचे आनी आमकां कलांगूटकारांक हें एक सिद्धी नायकाचें कारण जावं दी
आमी बरे भाशेन ट्युरिजम फुडें व्हरूंक न्हंय वायट करून जावं दुसऱ्या चेडवांक बलात्कार करून जावं दुसऱ्या खंयचेय चेडूंक आपली भयण आपली माय आनी आमचीच म्हणून समजून खंयच्याय हॉटेलार ती आसूं खंयच्याय जाग्यार ती आसूं आपली म्हणून समजून फकत पयशांचेच तोंड पळोवचें न्हू पूण सिद्धी नायक आमकां हे कलांगुटकारांक आयज कारण जावन दी बरें ट्युरिजम फुडें व्हरूंक हेंच आमचें मागणें. Thank you. Requesting Joint Sequeira, if you are here, to please come forward. Be it gang rapes, murders, kidnapping, trafficking, acid attacks, and the list is endless. As much as this, we need to educate people to respect women. We may have equal rights, but are we women treated equally? That's a question each one of us needs to ask ourselves. This will only happen if there are stringent laws against these offenders and if the rapists get equivalent punishment for the heinous crimes that they have committed. These laws will only be effective if they are implemented in a timely manner. The government needs to highlight and address these issues instead of shoving them under a carpet and telling us to stay home. Appropriate actions such as increased policing, quick filing of the FIR, and prompt investigation, immediate and strict action against these offenders, a special division dedicated to women's safety, etc. should be undertaken. Instead of just making false promises and fooling us, I think it's high time that the government steps up and takes responsibility to safeguard women. I do sincerely hope that Siddhi gets the justice that she deserves and that her family gets some clarity and peace. Thank you. Yeah. Thank you. Some firm advice given to the police as well to do a thorough investigation. Next, I would like to call upon Vera. Yes, ma'am. खरेंच अभिमान भोगता तुमकां सगल्यांक पळोवन कित्याक ही वाद जावन आसा बेश्टेनूय ही वाद मेण जळोन काबार जाली. तेच भाशेन हे सिद्धी नायकान तेची आवय एक आपल्या भुरग्याक वयर काडून जळोन आख्खे आपले कोश्टीक जिवीत तिणें वारयलें आनी निमणें हे भुरगें आपल्या वावर करूंक 19 वर्सां आसतना स्टार्ट केलें कित्याक आपल्या घराची परिस्थिती पळोवन आसतलें. पूण आतां जायतो लोक जावं गव्हर्मेंट जायते वायट उलोवपाक पावले पूण तेणी तांचे घर पळोवंक ना पूण ते आतां ताका बोटां दाखयता. तेच ते आमकांय आमी बायल मनीस आमी कांय पावर आमकांय भुरगीं आसा देखून आयज तुमी सगलीं फुडें सरल्या म्हणून खरेंच तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता. आनी एकूच विनवणी अशेंच तर घडत रावले जाल्यार आमी ओगी रावची ना म्हूण आमी सरकाराक एक विनंती करता. हे फुडें आमकां असलें कितेंच आयकूंक नाका. तर ते भुरगे आपल्या कामाक लागून भायर सरलेले जाल्यार ताच्या बापायन देंपारा म्हणल्यार कंप्लेन दिलेले. तर कंप्लेन दिला आसतना त्या पुलिसांनी एकूय पासून ताचेर कारवाई करूंक ना जाल्यार कित्याक जर तर हे पुलीस आपले ड्युटेक आसतना आपल्या आवय आपले बायलेक वो आपल्या भुरग्याक असले अपघात घडले जाल्यार नागडेच धांवताचे असले हो अपघात आपल्या कुटुंबान घडला म्हणून जाल्यार हे पुलिसांनी कित्याक ताचेर कारवाय करूंक ना म्हणून हो म्हाजो उलो एका पुलिसान सगळ्या पुलिसांक हांव बोटां दाखयना जाल्यार हे थोड्यांनी हितून इनवॉल्ड आसा तांणी तांकां लावून घेवचें. आनी हे फुडें हे पुलिसांक सगळ्यांक सांगता हे बिचार दुसऱ्या दिसा ते भुरगे मेवले पूण जायते पुलीस तांगा येयले आनी म्हाज्या खुद दोळ्यांनी दुसऱ्यांनी पळयला म्हणून हांव तुमकां सांगता. हे भुरगे नागडे आहले खाली ताका अंडरवेअर आहली त्या पुलिसांनी ताका पळयला जाल्यार ते पुलीस सगळे ताचे जाणा जाल्यार हो रिपोर्ट कोण येयलो ताका
रेप करून ना म्हूण ताका काय करून ताणें सुइसायड केलें म्हणून. एक बायल मनीस सुइसायड करूंक वयची ना आख्खी कापडां काडून, पूण एक नोट तरी बरोवन दवरतली आपण उमके जाल्यार आपण उमके करूंक वयता म्हणून. जाल्यार हे यूथ भुरगे शिकलोले अशें केन्नाच करचे ना. देखून दूख भोगता आनी आमी सगळीं ह्या भुरग्याक लागून जास्टीस मेळोंक जाय म्हणून आमी हांगा फुडें सरल्या. अशेंच आमचे बिस्मार्क फादराकूय अशेंच घडलेले आनी जितो आसतना सगळ्यांक ह्या संवसाराक दाखयलेलें बिस्मार्कान. कित्याक जेन्ना ते कोण पळय इनवॉल्ड आहा ते एका हॉस्पिटलांनी न्हिदोंक पावले, भायल्या गांवांनी जावं सगळें. अशेंच हे सिद्धी नायक सगळे कोण इनवॉल्ड आसा तेंकाय असलींच हॉस्पिटलां न्हिदोंक पडटलीं म्हूण ही म्हजी विनवणी. जे कोण इनवॉल्ड आसा पळय तेंकां भिरांतीन रावचें. Thank you. Requesting Aishwarya Salgaonkar to please come forward. मागता ऐश्वर्या लागीं फुडें येवचें. सगळ्यांक गुड इवनिंग. आज कलंगुटान येदो व्हडलो हो मार्च काडपाक जो कॅन्डल लायट आसा, येदो व्हडलो मार्च काडला तो पळोवन खरेंच बरें दिसता की महिला वर्ग आज भायर सरिल्ली आसा. हांव जवळ जवळ तीन हितूनसून पळयल्लें आसा की बायलां भियातात. कित्याक भियाता तेंकां खबर, पण आज इतलें बरें दिसता की कलंगुटान स्पेशली हांगासर बायलांचो हांगासर प्रतिसाद बरो गावल्लो आसा. आनी जे जस्टिसाक भायर सरोंक जाय खरी बायलांनी, जाणटी आसा, नेणटी आसा, भुरगीं आसा, ती आज हांगासर दिसता. बाकीच्या गांवांनी लोक विचार करतात की कितें करचें, कित्याक तांकां भंय आसा सरकार खंय तेंचेर आवाज उठयतलो, सरकार तांकां खंय तरी चिड्डयतलो. पण तेंच्यांनी इतलें चिंतपाक जाय आनी एक कलंगूटकारांचें लस धरपाक जाय की आज कलंगूटकारांची बायलां आसा पळय न्हू ती प्रोटेक्शनाक लागून भायर सरल्या. आणि हे प्रोटेक्शन जे आसा हे भुरग्यांचें प्रोटेक्शन फ्युचराक लागून भायर सरलेलें आसा. ही लस धरपाची अख्ख्या गोंयच्या बायलांनी जी भितून लिपोवन राविल्ली आसा. बाकीचे इतर जर खंयच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जर कितें मोर्चा आसा, कोणाक मारपा जाय, कोणाच्या अगेन्स्ट कितें करपा जाय, सगळीं बायलां रस्त्यार देंवता. आज हे सिद्धी जे नायक आसा हे एका आवळीचे चेडूं जरी जाले सुद्दां जाल्यार ते सिद्धी फाटसून कितल्याशाच आवयंची भुरगीं लिपलेली आसात जी जन्माक येवपाची आसा. आनी तेंच्या प्रोटेक्शनाक लागून आयज जर आमी भायर सरना आनी जर न्यायाक उबी रावना जाल्यार फुडलें प्रोटेक्शन आमी कशें दवरतली हो प्रत्येकाने विचार करपाची गरज आसा. प्रत्येक आवयक अधिकार आसा. जन्म जर तुमी घालता जाल्यार प्रोटेक्शनाकूय तुमी दिवपाक जाय. सरकार केन्नाच दोळे उगडे दवरून कान उगडे दवरून काम करिना. ह्या सरकाराक जर जाग हाडटली जाल्यार रस्त्यार देवचें पडटा. स्वताचो न्याय जो आसा हो झगडोन घेवचो पडटा. आज तुमकां खबर आसतलें की कलंगुटान जेन्ना सिद्धीची डेड बॉडी गावली तेन्ना कितले तर्क वितर्क लायले. ताची बॉडी व्हेली, पोस्टमॉर्टम केलो. पोस्टमॉर्टमान तांच्यांनी सांगलें की ते बुडून मेला म्हणून. बारीकसो जर विचार केलो आमी जाल्यार बारीकशें पळया, जो कोण जीव दिता तो अख्ख्या इंडियेक कोणी केदी व्हडली मॉडल्स आसूं नाल्यार कोणी श्रीमंत आसूं, जो गरीबांतले गरीब भुरगे आसूं, जावं खंयच्या स्विमींग पुलाचेर कोणीय वचोंक, ती मनशां आपली बॉडी दाखोवन केन्नाच उदकान देवाना. जाल्यार हे सिद्धी उदकान कशें जीव दिताना आपले कपडे काडून जीव दितले हो प्रश्न अजूनही खंय तरी लटकत आसा. तशेंच ताचे बापायन सांगलें की ताच्या आंगाचेर काळी पॅन्ट आसली, ती पॅन्ट खंय गेली. दर्याच्या नुस्त्यांनी खाल्ली काय कोणी खाल्ली, काय कोण जो एक्यूज आसा तेणे आपल्या भयणीक आनी आवयक घालपाक लागून घरा कडेन लिपोवन दवरलेली आसा. होय तितलोच प्रश्न हांगासर उरलेलो आसा. पोस्टमॉर्टम जेन्ना करता तेन्ना आमचे सगळ्यांचे लक्ष जे आसा हे जीएमसीच्या जे डॉक्टर आसा तांचेर वयता. पण जेन्ना डॉक्टरच खोटी उलयता तेन्ना बाकीच्यांनी कितें करचें. आनी ह्या पोस्टमॉर्टमाच्या आदाराचेर जे न्यायाक फुडें वचोंक सोदतले आसले ते हांगाच न्याय दवरता. आज जर ते सिद्धीचे जर व्हिडियोज जे आसा, फोटोज जे आसा ते जर व्हायरल जावंक असले सोशल मिडियाचेर जाल्यार आमकां कोणाकूच कळचें नासलें की सिद्धी न्यायाक रडटा म्हणून. आज तेजी जेन्ना आमी पळयले फोटो व्हायरल जाले, उपरांत दोळे पळयले, दोळ्यांसून जीव गेल्लो आसा. ताच्या नाकाचेर काळे डाग पडिल्ले आसा, ताच्या गळ्याचेर काळे डाग आसा, ताच्या फाटीचेर काळे डाग आसा. म्हणजे हे सगळे गेले खंय. एक्च्युअल पोस्टमॉर्टम करतना विसारा काडटात तो सुद्दां हेंच्यांनी दवरलो ना. सो हांगा खंय तरी पयले म्हणटा ते जे जीएमसीचे जे डॉक्टर आसा जो पोस्टमॉर्टम करता हेका सस्पेंड करपाची गरज आसा. कित्याक
हेच्या फुडें जेन्ना कोण कितें जर वयता जाल्यार तांकां फक्त उदकान जर बॉडी गावली म्हटल्यार ते गळे धापून माजरा भशेन थंयसर पोस्टमॉर्टम करता हो जावचो न्हू आनी हो भंय पब्लिकेनसून तांकां उरचो की जी डेड बॉडी येता ताजो सारको रिपोर्ट म्हणटा तो करपाक जाय. म्हाका इतलें खबर आसा हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना डेड बॉडीज गावल्ल्यो आसा खुबश्या भुरग्यांच्यो पोट तेंचे फ्लॅट आसता. जर कोण उदकान बुडून जर मेला आनी ताका जर 6 वरां उपरांत जर पळोवशात जाल्यार तेची बॉडी म्हणटा ती दोळे पयलीं फुगलेले आसता बेडका भशेन. तेच्या उपरांत तेच्या पोटान उदक वता, लंग्सांनी वता, पोटान वता, पोटान गेल्या उपरांत पोट फुगता. हे सगळ्यांक खबर आसा. खूब जाणांनी बॉडीज पळयले आसल्यो. म्हाज्याकून कोण सिनियर्स आसा पळय तांकां सगळ्यांक खबर आसतले बॉडीज कश्यो आसता त्यो. जाल्यार हे जे सिद्धी आहा ताची बॉडी जर पळयली जाल्यार सारकी फ्लॅट आसा. ही बॉडी फ्लॅट कित्याक उरली तर जर ते जीव दिल्ले ते चेडूं दुसरे दिसा मेळिल्ले जाल्यार ती बॉडी कशी फ्लॅट उरली. ताच्या उपरांत जेन्ना ताणें जीव दिलो म्हणटा तुमी बारीक जर विचार करीत जाल्यार दर्याच्या देगेचेर वचया आमी. दर्याची जेन्ना लाटा येता तेन्ना थंयसर डीप आसता. त्याच्या उपरांत मातशें जर फुडें वचत जाल्यार उथळ आसता. अशें करीत आमी फुडें फुडें वयता आनी फाटल्यान पळोवन पयल्यार आमी खूब फुडें पावल्ले आसता पण तरी सुद्दां आमकां दिसता की आमी दर्यान अजून धोपराभर उदकान आसा म्हणून. जाल्यार हे चेडूं थंयसर जीव दिवपाक कितले डेप्थान गेल्ले आसा हो सुद्दां हांगासर प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आज गोंय राज्याच्या सरकारान हेचेर जेन्ना पळय उलयलें की काय ना उदकान ते बुडोवन मेला म्हणून हो सुद्दां प्रश्न उबो जाल्लो आहा की सरकारान हेचेर स्टडी केल्ली आनी ताच्या उपरांत उत्तर दिल्लें, सगळी चौकशी केल्ली आनी ताच्या उपरांत उत्तर दिल्लें काय ना. काय हेच्या फुडें सुद्दां जी आमची पळय महिला वर्ग आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, जावं आमचे जेंट्स भुरगे चेडे सगळे जाण आसा हेंचो फुडलो फ्युचर कितें हेंकाय बीन असोच न्याय दितलो काय आमकां अशेंच परत आनी रस्त्याचेर देंवन आमचो आवाज भायर काडचो पडटलो. हो प्रश्न हांव सरकारा कडेन मांडटा आनी तुमच्या लोकां कडेन मागता कित्याक सांग आज जर तुमी युनिटी दाखयना आनी हरेक गांवांतसून जर आवाज उठयना जाल्यार हो सरकाराक जाग येवपाची ना. आनी जर जाग येवंक जाय जाल्यार हरेक मनशाक आपूण आवय आनी आपल्या भुरग्याच्या प्रोटेक्शनाक आपूण फुडें सरोंक जाय हें हांव मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू. मागता प्रिया हांगासर आसा जाल्यार तेणी फुडें येवचें. सगळ्यात पयलीं जे हांगा भयणी आसात म्हजे तेच्याकून चड हांगा आमचे भाव आसा. थँक्यू व्हेरी मच. ह्या भयणीकून चड हे आमचे हांगा भाव येयल्ले आसा म्हणून. आनी अशे कितलेशेच भाव आसात जांकां भयण्यो आसात. तांच्यांनी अशें केन्ना कितें जालें आपल्या भयणीचे सोडून दुसऱ्या भयणीचे पासून मागून मानून तांच्या खातीर भायर सरचें. अशें मागता. सेकंड, आयज जे बाय आमचे सुपुल्ले बाय गोंयचे भुरगे जे कोणाचेर हो अत्याचार जाला ताका तेच्या आत्म्याक शांती दिवन दी म्हणून परमेश्वरा कडेन मागता आनी ताच्या फॅमिली आनी तांच्या फॅमिलीक सद्बुद्धी दिवचे म्हणून मागता. थर्ड पॉइंट, म्हाका खऱ्यांनीच खबर ना की न्याय जस्टीस हो कोणा कडेन मागचो. सरकारा कडेन मागचो, पॉलिटिशियन्सा कडेन मागचो, ह्या पुलीस प्रशासन जे आसा तांचे कडेन मागचो. आय रियली डोंट नो कोणा कडेन आमी न्याय हो मागचो. जर ते दिसा हांव डायरेक्टली सांगता कोणेय न्हू पण जर ते दिसा पुलीस प्रशासनान सारकें काम केल्लें आशिल्लें जाल्यार आयज आमकां हांगा उबें रावपाक गरज नाशिल्ली. हांगा कितलेशेच पुलीस आसा, आयज तितून लेडीज आसात, जेंट्स आसात. जर हेच आमच्या कोणाच्या फॅमिलीचेर जर घडलेलें आशिल्लें जाल्यार आमी उगे रावचे नाशिल्ले. व्हडल्याचे व्हडले पॉलिटिशियन, व्हडल्याचे व्हडले पुलीस, PI, SP, DSP, DYSP सेंट्रलाक म्हणसर पावतले आसले. आनी जेन्ना एक सादारण फॅमिलीक जाता त्या फॅमिलीक ते दामून दवरतात.
तांकां जस्टिसाच्या नांवान बिगडयतात. आय रियली डोंट नो टू ब्लेम गव्हर्मेंट ऑर पुलीस. पुलीस म्हणटा ते आमचे रक्षक आणि रक्षक तांचे कडेन आमकां विनंती करची पडना, आमकां मागचें पडना. तांच्यांनी स्ट्रेट अवे कितें कायदो आसा ते प्रमाणे सारकें कितें आसा तें पळोवन लोकांक जस्टीस दिवची आनी ते केस जाता तितले बेगीन सॉल्व करचे. आनी हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा खंय तरी अंडर प्रेशर जावन अंडर प्रेशरान येवन ह्या पुलिसांनी तो सारको काम करूंक ना. आय नो डाऊट की ह्या बायचेर कसलो अत्याचार जावंक ना आनी ताणें सुसायड केला. इट इज रॉंग. हे सारकेंच चुकीचें आसा जे तेंच्यांनी सांगलां सुसायड केला म्हणून. म्हाका हालींच कोणे लोकांनी सांगलें की सरकारा विरुद्ध चड उलोवं नाका नाल्यार तुकाय कितें तरी केस घालतले आनी भितर घालतले. आय एम रेडी फॉर इट. आय एम रेडी फॉर इट. जर एका भुरग्याच्या फॅमिलीक जर इतलो त्रास जाला आनी एका भुरग्यांक जर तुमी न्याय दिना आनी अशें मारून उडयता जाल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांक लागून हांव भायर सरपाक रेडी आसा. कोणाक कितें केस घालूंक जाय ती घालून दी, कोणाक कितें म्हाजेर अत्याचार करपाक जाय ते करून दी. नो प्रॉब्लम, नो डाऊट. लास्ट फायनली हिंदूचे हितून म्हणणें आसा, एक प्रार्थना आसा. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थाये नमस्तस्यै 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 नमो नमः. आवयक भयणीक देवाक सगळ्याकून व्हडलो जागो आसा, सगळ्यान व्हडलो. एक बायल मनीस, एक अस्तरी म्हटल्यार ताका सगळ्यान व्हडलो मान आसा, सगळ्यान व्हडलो रिस्पेक्ट आसा. एक आमची सायबीण, खूब व्हडलो मान आसा. आनी ह्या सायबिणीचेर, ह्या बायल मनशांचेर जर परत परत अत्याचार जावपाक लागलो जाल्यार नो डाऊट तुमचे जर क्रायम करपाची लिमीट ना जाल्यार आमकां बायल मनशांकूय सोंसपाची लिमीट मागीर सोंपतली. आनी ही सगळी बायलां आपले लिमीट क्रॉस करून न्याय कितें आसा ते आपल्या हातांत घेतली. जाल्यार हो दीस ना पळोवपाक ह्या सरकारान आनी ह्या प्रशासन जे ऑथॉरिटी आसा सद्याक तांच्यांनी कितें ते सारके एक्शन घेवचे. Thank you, Priya. Magda, Clotilda, bye. Madam Clotilda, so please come forward. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. आयज आमी हे व्हडे संख्येन तर हांगासर हाजीर आसा जाल्यार आमचो मुद्दो एकूच आनी तो म्हटल्यार आमच्या बाय सिद्धी नायकाक नीत मेळून घेवपाक. खरेंच हांव एक अस्तरी पूण दूख भोगता आयज जे पळय आमच्या देशांत आमच्या गांवांत घडटा ते पळोवन. आसात काय आमची भुरगीं बाळां सुरक्षीत? आसा काय आमच्यो बायलो सुरक्षीत? कितें विचारतली आमी? आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जे पोस्टमॉर्टमाचे रिपोर्टा प्रमाणे सिद्धी नायकाचे मरण ड्यू टू ड्रावनिंग म्हटलेलें आसा. हांगासर आमची जायती भाव भयणां तशेंच भाव आसात जे दर्या देगेर रावतेले आसात. सगळे म्हाज्या बरोबर सांगतले की खंयचीच अस्तरी जी आपणाचो जीव दिवंक वयता ती आपणाचे कपडे काडून वयची ना. जी कोण सुइसायड करूंक वयता ती आपणाचे कपडे काडून वयची ना. ते तर म्हणटात डेथ ड्यू टू ड्रावनिंग जाल्यार ताचे जीन पॅन्ट व्हांवून गेले, ताचे टॉप व्हांवून गेले, पूण ताच्या केसांक जे राबबेन पळय आसले ते ओडसाणींनी तशेंच उरले. ही एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. जे पळय आमचे कारी भाव हांगासर आसात ताका विचार ते सांगतले बुडोवन जे मरतात तांचो जीव दोळ्यांतल्यान वचना, हो जीव काडला. कित्याक? ते गरीब चेडू म्हणून? कित्याक? ताका गॉडफादर नासलो म्हणून? ओहलीच न्हीत तर आमच्या कोणाकूय रिलेटिव्हाक आमदाराच्या खंयच्याय पॉलिटिशियनाच्या जालेली जाल्यार हे लिनियंट
इन्व्हेस्टिगेशन जातेले असले काय मोगाल इश्टानो कोणाचो जीव काडपाक कोणाकूच हक ना आणि कोणाकूच अधिकार दिवंक ना हे देवान आपणाच्या हातीन दवरला आमी सगळीं देवाची रचना हे मनान धरूंक जाय आणि हे तर मरण कोणेन तर सिद्धी नायकाचो तो जीव काडला जाल्यार केन्नाच बरें जावचें ना आणि म्हाका दिसता ही नीत बेगीचे बेगीन ताका मेळून मेवतली देव बरें करूं थँक्यू बाय क्लोडिल्डा चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या मदीं खुबशे आमचे भाव आसले हांगासर जेंकाय आपले मत हांगा मांडूंक जाय आसलें पूण ही रॅली आमी स्पेशली लेडीज जी आसला आमची कोंगडच्या गांवांची तांकां लागून दवरलेली तेंचे विचार कितें आसले ते हांगा मांडूंक जाय आसले ताका लागून दवरलेले आनी तशेंच मागता आमचे चेल्सिया टू प्लीज कम फॉरवर्ड अँड प्रेजेंट दी वोट ऑफ थँक्स. हांव आयज संदी घेता सगळ्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भाव भयणाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणपाक आमच्या पादवीकाराक आनी आमच्या फिगोजेंतल्या कुरांक तेच भाशेन टेम्पल कमिटीज आनी देवस्थानांक तेंच्यांनी आमकां आदार दिलो आयचो हो आंदोलन करपाक. दुसरे सुवातेर आमच्यो माद्री भयणी जे हांगा हाजीर आसात दिनवासता सगळ्या NGO आनी प्रेस मिडिया जी हांगा हाजीर आसा गोवा पुलीस जांणी आयज आमकां आंदोलन करतना आदार दिलो तांकांय दिनवासता. फुडें दिनवासूंक सोदता सगळ्या भाव भयणांक जी हांगा हाजीर जालीं जावं आमच्या गांवची वो लागशिल्ल्या गांवांतली आपलो मोलादीक वेळ काडून ती बाय सिद्धी नायकाक न्याय मेळून घेवपाक तांचो तेंको दिलो. हांगा हाजीर जाल्ल्या दर एका भाव भयणीचेर देवान आशिर्वाद घालून आनी आमचे भयण सिद्धी नायकाक आपले न्याय मेळूंक मागुया. देव बरें करूं. Thank you to each and everyone who has come over here. I request everyone, मागता सगळ्यांकडे एक लाईन फॉर्म करा टुवर्ड्स माय राईट आणि कॅन्डली आसा त्यो हांगासर लाया. बाय मातशे सायडीक राव. गर्दी करू नका, एकामेका कडेन दुखलू नका. मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग. तशेंच प्लीज डू नॉट लिटर द प्लेस. ती कप्स आहा ती हांगासर रिक्षा आहा हांगासर आमची दवरलेली थंय गार्बेज बॅग आसा सगळ्यांनी ती कप्स गार्बेज बॅगीन घालची. बॅनर काढा मॅडम. मागता ज्यो कॅन्डली तुम्ही हांगा लायतल्यात ते मातशे कप्सांच्यो काडून लाया. रिक्वेस्टिंग प्लीज डू नॉट कीप द कप्स ओवर हियर. There's a rickshaw which is besides there. You can throw all the cups and the garbage into the rickshaw. मोदी मस्त हो. हाँ
राव राव